जुवांप्रमाणे शुभवार्ता 2 अध्याय 23 तावन 25 वाक्य. पास्काच्या परबे वेळार जेजू जेरुसलेमांत आसतना जेजून केल्लीं आसारियां पळोवन साबार जाण ताका सतमानूंक लागले. पूण जेजू सक्कड मनशांक वळखतलो जाल्ल्यान तो तांकां पातयेलो ना. मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें तो बरें जाणा जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशीं ताका रुजवात गरज नातली. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. आमी आतां पुरा पास्काच्या परबेक तयार जावन करेस्माच्या काळार आमी सगळां आसा. आनी ह्या करेस्माच्या काळाक म्हणटा आसतना साबार जाणां साबार रितीचें मागणें करतात. देवाचेर भावार्थ दवरतात, जेजूचेर भावार्थ दवरतात. आनीक मिसां आयकूंक पुरो, ह्या मागणेर आसार विविध रितीन करूंक पुरो. पूण हांगासर आसचें एक सवाल आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा. जेजू क्रिस्त थंय म्हजो मानव भाव कसलो. जेजू क्रिस्त थंय म्हजो मानव भाव कसलो. आवर एटिट्यूड टुवर्ड्स क्रायस्ट. आवर एटिट्यूड टुवर्ड्स क्रायस्ट. कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार त्या वचपांत वसिल्ल्या बरी साबार जाणांक जेजूचेर भावार्थ आशिल्लो, जेजूचेर भावार्थ आशिल्लो. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा पूण जेजू सक्कड मनशांक वळखतलो जाल्ल्यान तो तांकां पातयेलो ना. पण इतले जाण मागले भावार्थ, इतल्या जाणांक भावार्थ आयला, ताज्या फाटल्यान सक्कडे धांवतात. पूण जेजू म्हणटा हांकां हांव कोण्णेगे पातयेना. खाल्याक ते म्हणटा मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा तो तें बरो जाणा जाल्लो जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशीं ताका रुजवात गरज नातली. आमकां हें पळोवंक दिसता करेस्माच्या काळांनी इगर्जेन फुल्ल लोक, खंयच्या रितीन की हजारांनी लोक, सगळो भावार्थी लोक बरोवन 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 उमताता. पूण जेजू थंय जावन पळयता आनी तूं भावार्थी लोक आसात वय, पूण हांचें नार्तें कसलें. वॉट इज देयर एटिट्यूड टुवर्ड्स मी. तांचे मानवभाव म्हजे विशीं कसलो म्हणल्यार दृश्टिकोनांत पळयता आसतना हांव आनी तूं खंयसर आसा म्हणलें सवाल. त्या देखून आज ह्या विशयांत आमी एक नियाळ करन आसा. सामान्य तरान आमी सगळ्यांनी चिंतचें जावन आसा. हांवें मागणें केलें, भावार्थान मागणें केलें, त्या देखून म्हाका आतां मेळा जेस, मेळा जेस. हांवें इतलें बरें दिम्यांनी मागलें, हात वयर घालून मागलें, मेळा जेस. सवाल खंयच्या मानवभावान हांवें तुवें मागिल्लें म्हणलें सवाल. आतां एटिट्यूड ह्या मानवभाव म्हळ्यार कितें. मानवभाव म्हळ्यार एका मनशा थंय, ह्या वस्तू थंय, ह्या देवा थंय आमचे भितर आसचें आमकां बोगाप. आमकां भायल्यान उलयतना बरें साकर्त उलयतात मस्तू जाणां आमचे कडेन. बोगाप मात तांचें आमचे कडेन ना. तांचें बोगाप आपणें आमचे कुशीन अंतना उलयतना आपणें मोंत घडलें, खालें घडलें, मोंत घडलें. खंय म्हूण एक 10 किलो साकर म्हणे ताजे चड गोड करून बुतलें बरें करून उलयतात. पूण भितरलें बोगाप खंयसर गी म्हणलें सवाल. भितरलो मनोभाव कसलो गी म्हणलें सवाल. आनी ह्या बोगाप ह्या आमी नडते म्हणटा, एटिट्यूड म्हणटा, मनोभाव म्हणटा, हाका विविध नांवांनी आमी ह्या आपयता. जावं पुरो स्वभाव, जावं पुरो बोगणा, जावं पुरो आमी सांगता चिंतपा स्थिती, जावं पुरो आमची अभिप्राय म्हणून सांगता, जावं पुरो ह्या जावं पुरो आमची भावना, ह्या सिंतिमेता, ह्या नडतें, ह्या दृश्टिकोन, ह्या मतीचे आलोचन, उमेद, दिश्टव अशें साबार संगती घडये घडये म्हळ्यार विविध शब्दांनी आमी उलोवंक सांगूंक पुरो. पूण आजची विचार कितें म्हळ्यार निजय की बोगाप आमचें कसलें, बोगाप आमचें कसलें. हें बोगाप कोणाक गुत्त आसा. देवाक मात गुत्त आसा, मनशांक कळना. मनीस कालें चिंता म्हळ्यार बरें करून हात जोडून मागता मनीस गो, बरें करून कांतारां म्हणटा, बरें करून देवाचें उतर दिता, बरें करून ताजे लागीं आसरें करचें सकत आसा, भयंकर म्हूण आमी सकाळां चिंता.
पूण देवाचें दृश्टीकोन ह्या मनशाचें भावार्थ ह्या मनशाचें एटिट्यूड म्हज्या कुशीन खंयच्या कुशीन आसा म्हणलें ताचें चिंताप. हेवटेकय मस्त जाण 5 जाण इश्ट एकल्याच्या घरा आयले. ताच्या घरा आयले बायलेन सांगलें आज साकर ना, कंप्लीट खाली जाल्या, देखून येताना मात साकर हाडणें म्हणून. ह्या न्हवऱ्यान बिरमोत ताका साकर हाडी जेवण मोहन हाडलें पूण उडास ना. घरा आयलो, बायलेन विचारलें साकर हाडले की म्हणून. ना म्हाका उडास ना म्हणलो. बायलेन सुरू केलें 5 जाण तुजे इश्ट, म्हजे न्ही तुजे इश्ट, तुका जिवाक दिवचे इश्ट आयल्यात आनी तूं साकर हाडना आयलाय, आतां खालें करचें. गो म्हणटा ते बारी मोगाचे इश्ट सोमा पळय आतां कशें म्हणून. एक करया आतां तूं चप्पेच्या 4-5 जाणांक तूं चप्पे कापीत दी, ताका हांव कशें करून जेवण करता म्हणलो. 5 कप्पांक चप्पे कापी ओतली आनी तांकां व्हरून दिली. दिता आसतना हो म्हणटा हळे आमी एका कप्पांत तातूंत साकर ना, चप्पे कापी एक 5 आसात, एक तूं चप्पे कापी. आनीक कोणाक ती चप्पे कापी मेळटा पळय तांगेर आमी नेक्स्ट जेवणाक येचें. आज तुमी आमगेर आयल्यात खुशी जाली, परवां तुमगेर कोणाक चप्पे कापी मेळ्ळ्या ताका जेवणाक. 5 जाण म्हणूंक लागले बारी साकर बरी आसा. खाले म्हणटात बेस्ट आमच्या कापी भारी बरी आसा, चप्पे नंत ना, भारी बरी च्या, भारी बरी साकर गेल्या, सगळत जाल्या साकर म्हणाले. हां तांचें बोगाप कालें. आजच्या घरा येवन घट्ट गोवचें, बरें करून उलोवचें. तांच्या घराकय म्हूण येते जाल्यार हां त्या नाका नाका हां तशें हांवें सांगचें म्हळ्यार बोगाप एक, मुखार सैलाप आनी एक. आनी देवी तेंत पळयता मनीस मनशा कडेन बोगाप आनी सैलाप एक करता तेन्ना देवा कडेन मनीस भायल्यान सैलाप बऱ्या रितीन करता. आनीक आमी चिंता कशें हांवें सैलाप गेल्ल्या कुडले देवा कडेन देव म्हाका बारी मेसवता म्हणून. पूण तशें जायना. त्या दुखून वसप अशें सांगता आयच्या दिसाचें वसप म्हणटा सबार जाणाच्या असर्यां पळोवनाच्या फाटल्यान बोवार्थ दाचेर दवरून फाटल्यान लागले. पूण जेजू तांकां कांयच पातयेवना. तांचे थंय ताका कांयच तांकां कांय पातयलो ना, कित्याक तांचे अंतस्करण जाणा आसलो म्हणटा पवित्र पुस्तकाचो. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयूं जाल्यार थंयसर मनीस जेजूचो पटलाव साबार कारणा खातीर करनासलो. आतां हांचे पैकी हांव आनी तूं कित्याक करनासा म्हणलें एक चिंता. एक आमी आज नियाळेचे खंय म्हणी हांव ह्या विचारा भितर येता गी असल्या सन्निवेशांत आमी जेजूचो पटलाव करनासा गी म्हणलें एक चिंता. जुआंवच्या 6व्या अध्यायांत थंयसर 26वें वाक्यातून अशें म्हणटात, जेजून जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगता म्हाका तुमी सोदतात तुमी गुणां देखल्यो देखून न्ही, बगार दोशी जाता पर्यान तुमी उंडे केले देखून. नाश जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्ही, बगार वावुरा तुमी ससनाक जिणयेक बळटा तसल्या खाणा खातीर. आतां मस्त पुटे आमी पळयता आमकां खाले म्हणी जेजू तावन आमकां ग्रेस काय येता. जेजू तावन मागणें केल्ल्या वरवीं आमकां अभिवृद्धी जाता. हाचे खातीर मस्त जाण पटलाव करतात, हाचे खातीर मस्त जाण उपास करून मागतात, हाचे खातीर मस्त जाण थिरासणेन जाय तितली नोवेनां करतात आनी मस्त कडेन मागण्याक इशीन तिशीन सगळ्यांनी वेतात. कित्याक वेतात? म्हाका आर्थीक रितीर समृद्धी जाय. म्हजें जिवन म्हाका कांय म्हणी खावंक मेळा जाय, धरबस्त खावंक मेळा जाय, म्हज्या कुटुंबाच्या खावंक मेळा जाय, ही आमची आशा. जर तर असल्या चिंतपान हांव मागण्याक येता जाल्यार देव म्हणटा पुता तुजो उद्देश म्हजो मोग करचो उद्देश न्ही, तुजो म्हजो पाटलाव करचो उद्देशय न्ही. तुजो उद्देश कितें? तुजो उद्देश जावन आसा केवल म्हाका कांय म्हणी खाण जेवण मेळा जाय, त्या खातीर हांव मागणें करतां. म्हाका कांय म्हणी चड आनी चड लाभ मेळा जाय, म्हज्या बिजनसान अभिवृद्धी जाय, हांवें हात घाल्लें काम यशस्वी जाय
आनी त्या खातीर तूं म्हजो पाटलाव करता जाल्यार हांव आनी तूं ह्या कॅटेगरींत येवन बसता. कित्याक आमी लौकीक संगतीक चड म्हत्व दिवन लौकीक तरान आमकां जाय पुरतें आशेता तर त्या 5,000 लोक कसो पळय तेजे जिजूचो तो उंडो केल्लो लोक परत्यान ताका सोदून आयलो. त्याच लोकां बरी हांव आनी तूं जालें हांव. आनी जिजू म्हणटालो म्हज्या पुता म्हज्या धुवे तूं आयलाय कित्याक म्हळ्यार तुज्या बिजनसान तुका वाडावळ जावच्या खातीर. तूं आयलाय कित्याक म्हळ्यार तुका जाय तें घरांत खावंक जेवण आसच्या खातीर. तूं आयलाय कित्याक म्हळ्यार तुका कांय म्हण तुका लौकीक तरान प्रयोजन जायचें म्हणल्या खातीर. ह्या खातीर तुवें इतलो पुरा उपास करन इतलो पुरा खरेजमान तूं करताय जाल्यार तें व्हडलें काय तूं कांय म्हाका बघना. म्हजो मोग तुवें केल्ल्या बरें दिसना. आनी त्या खातीर मुस्तपुटी आमी मुस्त बरो करन खरेजमांत मुस्त जाणां मास्क नासता वचतात, मुस्त जाणां आनी थोडेशे बरो करतात. पूण ताका कांयच व्हडलें कांय तांकां आखरेक दिसता इतलें हांवें करलें म्हाका कांयच मेळूं ना म्हणलें थोड्यांक भोगप मेळटा. आनी आमी पळयता थंयसर सामार्काच्या सुवार्थेंत आमी पळयता 5व्या अध्यायांत थंयसर सुमी जेजू देवसार लागल्या एकल्याक बरो करता. थंयसर तें येत आसतना तो एकलो देवसाराची सक्तेंत तो भयंकर आपल्याकच आपल्या पात्रांनी फापसून घेवन पुरो आशिल्ल्या मनशाक सुमी जेजू येत आसतना थाका वचून बरो करता. आनी बरो करता आसतना ती सकत म्हणटा म्हाका भायर वचूंक जाय, हांव त्या दुकरांक म्हूण येता आनी दुकर येतात. आनी तुमी जाणात ते दुकर वचून दर्यांत पडून ते मरतात. आतां लोक कितें म्हणटा लोक म्हणटा जेजू तूं बरें काम केलें सोमा, आमकां नाका दयेकर आमचो गांव सोडून वच. काल म्हणटा दयेकर आमचो गांव सोडून वच. कितल्या बऱ्या उतरांनी सांगतात. तितल्यार दुकरांक सर येतले पळून धांवले आनी शहरांत आनी नाडांत वचून ताणें ही खबर सांगली. कितें घडलें तें पळोवंक लोक भायर सर नायलो. ते जेजू सरशे नायले. देवसराचें सैन लागलो मनीस आतां न्हेसोन बी सारके मोतीर आसून थंय बसून आसलेलो ताका ताणें देखलो आनी ते भियेले. दोळे आनी कुद्दू पळयल्ल्यानी देवसार लागल्या घडलें तें आनी दुकराची जाल्ली ती आवाज हेरांक सांगली. देखून जेजून तांचो गांव सोडून वचो जाय म्हणून ताचे लेगीत लोकांन उपकार मागलो. पळया दुकरां खातीर जेजू नाका, दुकरां खातीर जेजू नाका. म्हज्यान तुज्या जिवितांत थोडे फावटी म्हज्या कडेन थोड्यांनी सांगचें आसा मागण्याक आयल्या उपरांत म्हाका मुस्त लॉस जायबा. काल मुस्तांनी सांगलें आसा मागण्याक आयल्या उपरांत कांय म्हणा मुस्त कश्ट ताजे बदला मागण्यान म्हणा त्या बिंदास कांय जायना म्हणटात. कित्याक म्हणटात ते तशें म्हणटात कित्याक म्हळ्यार तांचे प्रकार जेजू तांच्या जिवितांत येता आसतना कितेंय क्लीन करना आसा. कालिंगे आसलें मेळें आसलें पुरा क्लीन जावन आसा. तें क्लीन जावन असो जेजू आयल्यार आपणाक तोंदरे, आपणाच्या अभिवृद्धीक तोंदरे. पयलें जाल्यार म्हाका कशेंय बिजनेस करीत. आतां मागणें केल्यार हांवें अन्याय नीती करूंक जायना. मागणें केलें जाल्यार स्वता नितीन तूं वसाचें. मागणें केलें जाल्यार प्रॉफीट असो मार्जीन म्हजो उणें जालो. नाका जेजू हें नाका. म्हाका एक 65-70 वर्सां जाल्या उपरांत पळया. आतां नाका, आतां इल्लें अर्जंट जालें. ह्या वेळार इल्लें इनकम करचो टायम तुका येता तुज्या फाटल्यान. पूण आतां न्ही मात्र. आतां म्हजो टायम एक बरें फ्रेंडशीप करचो टायम, क्लबांक वचून डान्स करचो टायम. ह्या टायमार तूं नाका, मागीर येता सई. पूण आतां तूं म्हाका गरज ना म्हणलें. म्हजें आनी तुजें साबारांचें नडतें. आनी असलो लोक येवन खरेंच म्हज्या काळार भयंकर रडोवन मागता. खंयसर पावता खाल्या खातीर मागता. कित्या खातीर तांकां तें गेल्लें तांकां सोमां घट्ट जावना, तांचे फ्रेंडशीप तुटोवन आयल्या, तांचे आनी कितें पुरो जालां त्या खातीर ते येवन मागतात. मागून मेळ्ळ्यार कालें करतात परत्यान थंयच तांकां देंवोंक जाय, गम्मत जॉली बरो करूंक जाय. जेजू पळयता वयला काल्याक आचें डंग डिंग डंग डिंग डिंग करूंक म्हजें मोगान न्ही येयलो. म्हजें मोग ना ताका जाय खालें, ताका जाय ताजेंत. फाल्यां दुकरांक जीव सोडल्या मनशां वरी म्हाकाय फाल्यां हाका डान्स जायचे, हाका तो सोलो जायचे, चली जायचे, हाका इल्लें गम्मत मारयचें म्हणून म्हाका फाल्यां सोडून दोंगसो मनीस. तर आमी कितें प्रयोजन. तशें तें देखता. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार थंयसर त्या लोकांनी संतोश भावाज आसलो. संतोश भाव जालो कित्याक त्या मनीस कितें करनालो म्हणटा पळयत पुस्तक. सबापोटी तो मनीस खोड्यान आनी सांकलीनी ताका बांदल्यारी सांकली ताणें तुटयल्ल्यो आनी खोडे फूड केल्ले
अशें ताका सादू करून कोणाकच त्राण पावनातलें. दीस रात खळ्यानासतना तो समाधानी आनी दोंगरांनी भोव मारून आनी आपणाकच फातरांनी पापसून घेवन आसतलो. पयसत आनी येतल्या जेजूक पळयत आसता तो धांवून येवन ताच्या पांयां पडलो आनी व्हडल्या तळान बोवाबान म्हणालो, म्हज्या कबरेक तूं कित्याक येताय जेजू? फारामोनच देवाच्या पुता, म्हाका तूं दग दिनाका म्हूण देवाच्या नांवी तुजे लागीं परता. पळय, इतलें करण देवाच्या नांवी तो समेत इतलो कोणाक बांदल्यार हाताक मेळनातलो व्यक्ती जेजूक पळयल्या कुठल्या इतली सकत आसा म्हणून वळखल्या रे ओ लोक तें वळखोंक आयकना. शाणो मनीस कितें करतो? दुकोर गेल्यार वचून दीत. खंयच आमकां कंट्रोलाक मेळनातले एका व्यक्तीक जिसून कंट्रोल केलें जाल्यार आमी ताजो फाटलाव करी जे आसलो म्हूण चिंत आसलो शाणो मनीस. पूण मनशाक शाणेपण ना. सामान्य तरान मनशाक शाणेपण ना. मनशाचें चिंताप आपणाक कितलें बरेंपण तांचो मेळटा, मेळ्ळें जेजूचो फाटलाव. खंयसर म्हणे रिथीरेंत जायत्या जाणांक तें अभिवृद्धी जाली म्हणलें सक्कड थंय गेलो. जेजू सगळ्यांनी आसा, जेजू सगळ्यांनी आसा. पूण थोड्या कडेन मात्र आमी जीव सोडटा. कित्याक? खालें म्हणे म्हाका बेनिफीट मेळटा, हांव थंय गेल्ल्या कुडलें म्हजें बिजनस अभिवृद्धी जाता. असल्या चिंतपान जर तर आमी जेजू फाटल्यान गेले जाल्यार जेजू म्हणटालो, ह्या लोक म्हज्या फाटल्यान बेश्टेच आयला, हांचे नाट्यें हांचे एटिट्यूड म्हजे लागीं कितलें बरें आसा म्हणून तो पळयतलो. तेच प्रमाणे आमी पळयता लुकाच्या 12व्या अध्यायांत 15वें वाक्य अशें म्हणटा, उपरांत तांकां ताणें सांगलें, पळया सर तराच्या अपसर्ततावन अलग रावंक सत्राय घेया. कित्याक? मनीस कितलोय ग्रेस्त जावेत पूण ताचें आस्त बदीक ताचें जिवन जायना. त्या देखून आमी आनी थंय उडास दवरचय. आमी करचो उपास, आमी करचें मागणें आस्त बदका खातीर न्ही, आमकां खंयचे वस्तू मेळच्या खातीर न्ही, बघा सस्ताचें जिवीत जेजू मुखांतर जोडच्या खातीर. जर तर केवळ म्हाका सस्ताचें जिवीत जायचें म्हणल्यार उद्देशान कोणी जर तर हो करिज्माच्या काळार बऱ्या रितीन उपास करून मागणी करी जाल्यार खंडी जावन सुरेशपर देव तांकां आशिर्वाद करतलो. जर तर आमी करचो उपासाचो उद्देश म्हाका इतलीं वर्सां बारीक कश्ट जालां त्या देखून एकटी म्हाका ह्यान सुटका जायचें, खंयच्यान आर्थीक विचार जावंक पुरो आनी खंयचे आमकां सबार समस्या आसात, तें मेळ्ळें हें मेळ्ळें हें मेळ्ळें तें मेळ्ळें म्हूण सांगल्यार आत्तां आमी वाचलें वाचपा बरीं. जेजू पळोवन म्हणटलो, ओ मनीस हांचे अंतस्करणांत आमचें आसचें भोगाप तितलें नितळ ना म्हणून म्हणटालो. तशें असल्याक आमी अवकाश दिवचें नाका मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी जेजूक फाटलाव करतना जेजूचो सांगातपणांत आमी संतोश बगया. सांज होवच्या 6व्या अध्यायांत 27वें वाक्य म्हणटा, नास जातल्या तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्ही, बगार वावुरा तुमी सस्नाक जिणयेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर. हें खाण मनशापूत तुमकां दितलो, कित्याक देव बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर गेल्या. सस्तीक जिवीत सोमी जेजू जिवंक शकता. तसलें तुजें तें भितरलें बोगाप आसून जर तर तूं आमी तूं मागणें करता सोमी जेजू निसायकी संतोश पावता. जर तर लौकीक जिवन मेळच्या खातीर जर तर हांव आनी तूं जेजूचो फाटलाव करता, जेजू पळयता म्हज्यान तुजें एटिट्यूड, म्हज्यान तुजें बोगाप आनी म्हणटा ह्या मनशांक आमी फात्योंक. कितले मिसर हांवें फातयेत म्हणलें एक सवाल थंयसर उदेता मोगाच्या न्हू. दुसरी सांगात, थोड्यांक इमोशनल जावंक एका तरेचें बोगाप भोगोवंकच्या खातीर मागण्या घेतात. तें एटिट्यूड कशें जेजूक आयल्यार एक खुशी जाता, झुमझुम जाता, त्या खातीर ह्या कांय अजापां पळयता त्या खातीर. पयत पुस्तक म्हणटा मातेवाच्या 13व्या अध्यायांत 20 आनी 21 वाक्य म्हणटा, कडपी सुवातेर पडलेलें भी उतार आयकल्ल्या फरा संतोशान घेता ताका सरी क्रियेत, पूण ताजें तें फाळ रोमानांतले वरवीं थोडोसो काळ तें उरता उतरां बसत कस दगदीनी उठात जाल्यार तो घडयेन सांडटा. आतां कितें म्हणटा, ह्यो लोक थोड्याच वेळान भारी संतोश पावता, झुम जावचें, एक मिरी जावचें, खुशी जावचें, त्या खातीर हांवें येते खाल्याक जेजूचो फाटलाव करचो. तशें केल्ल्या वेळार मागण्या गेल्ल्या वेळार इगर्जे गेल्ल्या वेळार रितीरे गेल्ल्या वेळार म्हाका एका तराची खुशी जाता, म्हाका एका तराची खुशी जाता. तुका एका तराची खुशी जाता देखून जर तर तूं जेजूचो फाटलाव करताय की ह्या जेजू जावन आसा सर मोग आनी हो जावन आसा म्हाका आनी तुका खरो
जिवीत दिवचें आसलो आनी त्या खातीर हांव पाटलो करता गे जेजू कितें म्हणल्या खातीर हांव तूं पाटलो करता गे या जेजू म्हाका तुका कितें दिता म्हणल्या खातीर म्हाका तुका कितें भावना उपजतात म्हणल्या खातीर पाटलाव करता हें म्हजें आनी तुजें नडतें आमी आनी तुवें पळयचें मोगाच्यान 6 मार्काच्या 10व्या अध्यायांत 43 तावन 45 वाक्यांत अशें सांगता थंयसर जाकोबाची आनी जुआंवच्या विनंती विशीं आमी पळयता अधिकारा खातीर ते ताजे पाटलाव करनाशिल्ले जाकोब आनी जुआंव ते काले म्हणटात तवळ जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजूस अशें म्हणाले मेस्री तुजे लागी मी मागचो एक उपकार आसा तो तुवें आमकां करी जाय हांवें तुमकां कितें करी जाय म्हूण तुमची अपेक्षा विचारलें जेजून थवळ ते म्हणाले तूं तुज्या महिमेन पावतस आमचे भितरल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनेकल्याक तुज्या दाव्याक तुवें बसय जाय आमी सबारपोटी अधिकारा खातीर आमी मेळच्या खातीर जेजूचो पाटलाव करता अधिकार आमच्या कुटुंबान आमकां स्थापन जावंक अधिकार समाजाचो मुखेली जावंक अधिकार राजकीय मुखेली जावंक अधिकार आमकां उरल्या व्यक्तींचेर चलोवच्या खातीर आमकां एक सकत मेळाचें न्हय त्या खातीर जर तर हांव तूं जेजूचो पाटलाव करता जाल्यार जर तर त्या खातीर हांव जेजूच्या मागण्याक हांव पाटलान येता जाल्यार जेजू म्हणटा असल्या मनोभावान म्हजो पाटलाव करचें नाका तुमी पाटलाव करतात तर तुमकां अधिकार जाय म्हजो पाटलाव केल्ल्या वरवीं तुमकां काय इल्लें व्हडलें जण जाता म्हणून हांव एक व्हडलो मनीस जाता हाका पाटलाव केल्ल्या वरवीं त्या खातीर तूं म्हजो पाटलाव करताय तुजें एटिट्यूड तुजो मनोभाव तो सारको मनोभाव न्ही पळयत पुस्तक म्हणटा हांगासर स्पश्ट तरान आमकां सांगता जेजू तांकां अशें सांगता संवसारी अधिकार म्हूण आसात ते लोकांचेर बलात्कार अधिकार चलयतात आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडचून धरतात म्हूण तुमी जाणात पूण तुमचे मदें तशें जायनये तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकोर जावं दी आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो समेस्त तसो गुलाम जावं दी जेजूचें नीत रीत दुसरी मनशा सैमान जर तर अधिकार सोडच्या खातीर जेजूचो पाटलाव करता जाल्यार ताका प्रयोजन ना जर तर हांव जेजू खातीर हांव भारी एक सामान्य व्यक्ती जावन सेवा करूंक वता जेजू म्हणटा असलो मनीस असलें नडतें असलें एटिट्यूड म्हाका मानूंचें तसलें पळयत पुस्तकांत आमी पळयता थोडे फावटी व्यापारा खातीर थंयसर देवळाक थंयसर आसचें आमी पळयता माथेवाच्या 21 अध्यायांत 12व्या आनी 13व्या वाक्यांत पळयता उपरांत जेजू देवळा भितर गेलो आनी थंय व्यापार करनासल्या सुमेस्तांक ताणें भायर धांवडायलें चिन्नवरांच्या मेजां आनी पारवे विकतल्यांच्यो बसका ताणें उमथ्यो घाल्यो आनी तांकां तो म्हणालो म्हजें घर मागण्याचें घर म्हूण आपयतलें अशें बरयलां पळयत पुस्तकी पूण तुमी केलां सोराचें भुयार मुस्तपुटी आमी पळयता खंयसरी मागण्याक ह्या इगर्जेक येता थंय वचून बिझनेस ताजे विशीं कोणा उलोवचें बिझनेसाची आमची आयडिया आमी विविध संघटनान इगर्ज मध्ये विविध संघटना आसता त्या संघटना मुखांतर मुखेलपण घेवन कांय एक बिझनेस म्हणजे अभिवृद्धी करीचे म्हणले आशा जर तर आमच्या इगर्ज मतेच्या विविध संघटनांनी हांवें आनी तुवें आसचें देवाची सेवा करूंक न्ही बगर आनी तूं कांय म्हूण एक व्यापार वहिवाट म्हजो अभिवृद्धी जायचे म्हणल्यार चिंतपा नांवान तूं आसा जाल्यार पळयत पुस्तक म्हणटा तुजें एटिट्यूड पुवी सभे विशीं जेजू विशीं सारकें ना तुजें चिंतपा तुजो मनोभाव तो सारको न्ही म्हजो पाटलाव करताय जाल्यार तुज्या व्यापारा खातीर तूं करनाका करताय तर म्हज्या मोगान कर म्हणटा जेजू 6 माथेवाच्या 12व्या अध्यायांत 38 आनी 39 वाक्यान आमी थंयसर पळयता तवळ शास्त्रां आनी फरिजेव भितरल्या थोड्यांनी ताचे लागीं उलोवन म्हळें मेस्त्री तुजी एक खुणा आमकां पळय जाय पूण जेजून तांकां जाप दिली खोटी आनी विश्वास भंगली संतत मात्र खुणा मागता योना प्रवादीच्या खुणे शिवाय दुसरी खुणा तांकां मेळाशी ना मुस्तपुटी आमकां अजापां पळोवच्या खातीर आमी जेजूचो पाटलाव करता अजापां देखच्या खातीर जेजूचो पाटलाव करता पळयत पुस्तक म्हणटा अजापां देखच्या खातीर तुमी म्हजो पाटलाव करची गरज ना ताका इतल्या जाणांक एकत्तुबडी मागतना गूण जालें इतल्या जाणांक अशें जालें इतल्या जाणांक तशें जालें थंय गेल्यार अजापां जातात देखून तुवें म्हजो पाटलाव केलो जाल्यार तुजो संबंद म्हज्या मोगान ना तुजो संबंद म्हज्या मोगान ना जर तर हांव आनी तूं मोगाचें न्हू जेजू त्या मुखांत ताका ताज्या मागण्या गेल्ल्या वरवीं
अजाप आमकां पळोवच्या खातीर म्हणल्यार उद्देशान म्हज्यान तुजें आसा जाल्यार पयत पुस्तक म्हणटा कुणाय आनी अजापा पळोवच्या उद्देशान मागणें केल्यार ह्या जेजूक तूं फाटलाव करशी जाल्यार तातूं आशिर्वाद ना. पयत पुस्तक म्हणटा जेजूचेर कुणा खातीर न्ही बगार जेजू तो सर्वस्व सर्वशक्तिवंत ताजो मोग करचे खातीर मात्र ताजे ते येवन फाटलाव करीचे म्हूण पयत पुस्तक स्पश्ट तरान सांगता. सांजोवच्या 14व्या अध्यायान 15वें वाक्य म्हणटा तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. सो मोग करचो म्हळ्यार ताजे उपादेश हांवें तुवें पाळचे. जर तर हांवें तुवें उपादेश पाळचे नात बगार जेजू फाटल्यान वचून जेजूचे न्ही आयकल्ल्या कुडले म्हाका खाले म्हणे अजापा मेळटात म्हाका खाले म्हणे बरें मेळटा असले उद्देशान हांव तूं जेजूचो फाटलाव करता जाल्यार पयत पुस्तक म्हणटा असलो फाटलाव कांयच प्रयोजन ना. म्हजो फाटलाव करताय तर निजायक म्हजो मोग कर. म्हजो मोग करताय तर म्हजे उपादेश पाळ. म्हजे उपादेश पाळशी जाल्यार तूं म्हजो मोग करताय आनी केदाळ तूं म्हजो मोग करताय त्या दाडा हांव तुका सगळें दिता. कित्याक किर्तन 99 म्हणटा आमी जाणाव किर्तन 99 आमी मस्त जाणां आमी सांगता. पयत पुस्तक म्हणटा जो कोण तूं म्हजो मोग करता देखून हांव ताका थार हाडून दितलो. किर्तन 99 म्हणटा कितें तो म्हजो मोग करता त्या देखून हांव ताका थार हाडून दितलो. जर तर हांव तो मोग करना बगार खाली ताच्या फाटल्यान वेता खाले म्हणे कुणा मेळटा म्हणून पयत पुस्तक म्हणटा हातूंत तुका कांय प्रयोजन ना. त्या देखून मस्त जाणांक ह्या मस्त मागणें म्हळ्यार कांयच तांकां मेळना. कित्याक मोग करनात मोग ना केवल अजापा मात तांकां देखूंक जाय आनी त्या देखून त्या मागण्याक फळ ना म्हणून पयत पुस्तक सांगता. सांजोवांच्या 6व्या अध्यायांत 66 आनी 69 वाक्य अशें म्हणटा ताजे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले साबार जाण ताचो सांगात सांडून फाटीं परतले. थवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें तुमी वचूंक सोदतात. सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली सोम्या आमी कोणा आशीन वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. मोगाचें न्हू जेजू लागीं मागण्याक जर तर हांव तूं वेता ह्या जेजूचो फाटलाव करता जेजू थंय सस्नीक जिविताची उतरां आसात त्या देखून सस्नीक जिवीत जोडच्या खातीर हांव त्या मागण्याक वेता. थवळ तें मागणें तुजें आशिर्वादी जातलें. पूण पयत पुस्तकां इदोळ समी चिंता पाटयल्ल्या बरी अजापां जावच्या खातीर म्हाका तें मेळाचें म्हाका हें मेळाचें असल्या उद्देशान आमी जर तर ताजो फाटलाव आमी करता जाल्यार तसलो फाटलाव जेजूक मानवालो तसलो फाटलाव न्ही. बगार ताका मेळचो मानवालो तसो फाटलाव खेदाळा सस्तीक जिविताचीं उतरां आयकोवच्या उद्देशान खेदाळा ताजो मोग करच्या उद्देशान हांव आनी तूं ताजो फाटलाव करता. सुमी जेजू असल्या नृत्यातावन असल्या एटिट्यूडातावन असल्या मनोभावातावन प्रसन्न जावन म्हाका आनी तुका आशिर्वाद करता. रोमाघरांक बरयल्ल्या 12व्या अध्यायांत आमी पळयता पयल्या आनी दुसऱ्या वाक्यान अशें सांगता ताका मानतात असलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिसय. कशें आमी समर्पण दिसय ताका एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिसय आनी असलें केल्लें मात्र जेजूक वर्तें मानूं येता. मोगाचें न्हू जेजूक मानूं येता केदाळा हांव आनी तूं एक वर्तें बलिदान जावन वर्त्या समर्पीत जिणी जावन ताज्या जियेतांगी ताजो फाटलाव करतांगी त्या दाळा जेजू प्रसन्न जाता. आनी पयत पुस्तक कितें म्हणटा दुसऱ्या वाक्यान थंयसर ह्या संवसाराचे तुमी साल आदार नाकात बदलाक तुमची मोना नवी जावं तुमच्या जिणेचें रूपांतर जावं थवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानतात आसलें आनी संपूर्णपण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. पळया कितें कळटा तुमचे जिणेचें रूपांतर जाता देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून तुमी काडूंक पावतात आनी खंयचें बरें देवाक मानतात आसलें म्हूण तुमी कळीत जाता. त्या देखून खेदाळा हांव आनी तूं सुम्या जेजूचो फाटलाव करता सस्नीक जिविता खातीर केदाळाचो मोग करचे बसत हांव आनी तूं जर तर जेजूचो फाटलाव करता जाल्यार त्या फाटलावाक सोमी जेजू मेसवाता आनी त्या दाळा हीं उतरां अर्थ बरी जातलीं. मोगाचें न्हू नाजाल्यार आज आमी वाचिल्लीं तीं उतरां थंयसर जेजू म्हणटा जेजून केल्लीं असऱ्यां पळोवन साबार जाण ताका सतमानूंक लागले पूण जेजू सक्कड मनशांक वळखतलो जाल्ल्यान तो ताका पातयलो ना. असलें
निर्भाग मुझ्याने तुजें जावचें नाका. असलें निर्भाग मुझ्यान तुजें जावचें नाका. मुझ्यान तुजें जावं दी जिवीत भागी. ओ खरेंच मातसो काळ मुझ्यान तुज्या जिवितांत नवेंच एक जिवनाचें पान उक्तें जावं दी. ताजो पटलाव आमी करचो भावार्थान खंयच्या खातीर वो जावन आसा सस्नीक जिवीत म्हाका तुका दिता म्हणल्या खातीर. वो देव जावन आसा ह्या देवाच्या वत्त्या विशिश्ट गुणां खातीर ताका त्या खातीर आमी ताका खाल जावया. आमी जेजूक खाल जावया. कित्याक तो जीव दिवंक आनी जीव काडूंक दोनी सक्षम आसलो विशिश्ट सकत तो जावन आसा मोग. आनी त्या खातीर हांव आनी तूं ताका खाल जावन चल्ल्या वेळार, त्या खातीर हांवें तुवें ताचो मोग केल्ल्या वेळार, त्या खातीर आमची जिणी समर्पीत रितीन जियेल्ल्या वेळार ती जावन आसा सर्वेस्परा देवाक मानचें तसलें नडतें, मारचें तसलें एटिट्यूड, मानचें तसलें मनोभाव. त्या देखून मोगाच्यान आमी मागया सर्वेस्परा देवा लागीं आयच्या दिसा ह्या करेस्मांत मोगाळ सुमयान जेजू आमकां हर एकल्यां की खरो मनोभाव दी. आमचें एटिट्यूड जेजू समय जेजू लागीं सारकें एटिट्यूडार सारक्या मनोभावार मागोवंक आमकां कृपा दी. खाळसांतावन मागोवंक आमकां कृपा दी. कितलें लांब आमी मागणें म्हणटा म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही. बगर जें कितें आमी ल्हानशें तरी मागता खंयच्या मनोभावान सगळ्या खाळसाण आमी मागतांक म्हणलें मनोभाव. आनी तसलें मागणें म्हणल्या वेळार मुझ्यान तुजें जिवीत आशिर्वादीत जातलें. सर्वेस्पर देव म्हाका तुका आशिर्वादीत करतलो. सगळें दायज ताजें मुझें आनी तुजें जातलें. आनी जें कितें सोम्यान जेजून सर्वेस्पर देवान हें कितें हो संवसार घडटा आसतना अधिकार तो ताज्या मनशा कुळाक दिल्लो. कित्याक तो दिल्लो? सर्वेस्पर देव मनशाचो मोग केल्लो. आनी त्या खातीर मनीस खालें करतालो. मनीस आदावानी येवन देवाचो मोग करतलीं, एकामेका मोगान आसलीं. आनी मोगान आसतना ह्या सगळ्या पृथ्वेचेर अधिकार त्या मनशाचो जावन आसलो. पूण केदाळा मनीस स्वार्थी जालो. मनीस देवा फाटल्यान ताजो मोग करच्या बदलाक कांय म्हणी मेळटा म्हणून ताज्या फाटल्यान गरूंक लागलो. खंयसरगी संबंध तुटलो. आनी त्या खातीर आमकां आसलो आमी अधिकार होगडावन घेतलो. हो परत ह्या करेस्मा मुखांतर आमी तो अधिकार आमकां फाटी मेळच्या खातीर सोम्यान जेजू लागीं सारके रितीचो संबंध आमी दवरया. सारके रितीचें मनोभावान ताका आराधनांनी स्तुती करया. सारके रितीन ताज्या लागीं मागया आनी वर्तन करया. ह्या वरवीं आमचें सगळें जीवन परिवर्तन जातलें. पास्काचें परब आमी आचरण करता आसतना मोगाच्यान केदाळा तें सोम्यान जेजूचें पुनर्जीवनपण तें आमी आचरण करता आसतना नव्या चिंतपांत नव्या सक्तीन हांव आनी तूं भरतलें हांव. आनी नवें जिवीत म्हाका आनी तुका लाभतलें. मुझ्यान तुजें जिवीत सर्वेस्पर देवाक सोम्यान जेजूक प्रसन्न जातलें. मुझ्यान तुजें जिवीत सोम्यान जेजू आशिर्वाद करून बेसांवांनी भरतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या आमकां तुज्या सक्तेन चलय. आब्बा बापा आमचें नडतें बदलूंक तुजो आदार दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता आमचें काळीज तुज्या मोगान भरलेलें काळीज जावन रुपांतर कर. पवित्र आत्म्या आमकां तुज्या सक्तेन चलय. वय उन्नत आनी महोन्नत देव आमचे सांगत आसा जाल्यार आमी भिये जाय म्हणना. ताची साई सदांच आमकां मेळटा मात्र न्ही ताचे कृपेन आमकां तो चलयता. पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळोवंक जाल्यार अन्ना दुखेस्त जावन देवळांत रडोन आसली आनी तिचें मागणें देवान आयकलें. अनाथ जावन आसलें हागर तिच्या भुरग्याक काणगेन मरभूंयच सोलो नासतना कोणूच आपणाक आदार ना, आपल्या भुरग्याक खणजें वाडना. कितेंच करूंक हांव सखाना एक आबल स्त्री म्हजे नेमती कितें जायत म्हणून धंडळून त्या वतांत सुकोन म्हणलें बरी. आदार नासतना भोवन आसतना तिणें उलो मारलो सर्वेस्पराक आनी तिचें भुरगें जावंक पावलें एक जनांग. त्या मुखांतर इस्मायल जावन आनी एक
जनांक थंयसर, मुस्लीम थंयसर वाडोवंक, ती एक संतत वाडोवंक कारण जालें. आशिर्वादाचें भुरगें जावन इजाक आब्रामाक जल्मालो. तर आमी विंसून काडलेली परस जा म्हणलें बरें. ह्या देसेजींत, ह्या वाठारांत सबार लोकां मदें थोडींच आमी हांगासर आसा. आमकां कोणूच आदार ना, तरी पूण सर्वेस्परान आमकां हांगा हाडला एका बऱ्या उद्देशान. ताचे सांगाता रावूंक, ताच्या मोगान आमकां चलोवंक आनी ताचे तावन आशिर्वादां जोडून घेवंक. आयच्या ह्या दिसा आमी आमचे काळीज सोम्याक समर्पण दिवया. आमच्या काळजांतली बोगणां, चिंतनां, आमच्या काळजांत आसचे हर एक उले समर्पण करया. आमच्या मोगाच्यांक, आमच्या विरोध्यांक, आमकां कोणा तावन वायट आयकोंक मेळटा तांकां समर्पिया. आमकां असाध्य वयतरी आमच्या बाबतींत जसो झुजारी जावन तसो सोमी आमकां आदार दिता. आयच्या दिसा आमची पिडा शिडा समर्पिया. आमचें काळीज पश्चाताप पावून सोम्या लागीं येवंक आमी आशेया. कित्याक केवल तोंडा उतरान खंयचेंच बदलावण आमच्या जिवितांत घडना. पश्चाताप पावून आमी रडोन पश्चातापान उलो मारया सोम्याक. आयच्या दिसा संपूर्ण तरेन सरेंडर करया आनी सोम्याच्या आशिर्वादाक आमी मागया. बापा, हांव समर्पितां हांगासर असल्या हर एकल्याक. सोम्या, तुज्या आशिर्वादाचो हात आमचेर दवर बापा. जो कोणाच्या मोतीन दुबाव आसा तो दुबाव मोडन घालन तुजे हजरपण बगूंक करपाला बाई बापा. सरेस्परा बापा, हांव समर्पितां जो कोणाक हार्टांत प्रॉब्लेम आसात, हृदयान दडदडे आसात, काळजांत दूख आसा, आंतरीक गाय आसात, खंयचेय बगसूंक जायना तसली गडितां काळजांत घट्ट धरल्यांत, तसले आयच्या दिसा सरेंडर करता बापा. हर एकल्याच्या बाबतींत सोम्या तुजे लागीं उपकार मागता. आमच्या काळजांतल्यो दुखी तूं मोडून घाल. आमचें काळीज तूं परिशुद्ध कर. ह्या काळजांत तुजें हजरपण आसा कर आनी तुज्या मोगान भरलेलें काळीज जावन हें काळीज परिवर्तीत कर सोम्या. सोम्या, आमच्या काळजांत देवून ये. तूं मोग जावन देवून ये. तूं जिवीत जावन देवून ये. तूं सकत जावन देवून ये. तूं सर्वस्व जावन देवून ये सोम्या. आमच्या काळजांत सरेंडर करता सोम्या. हर एकल्याची पिडा शिडा तुवें वाग्दान दिलाय. भावार्थान मागलेले हर एक तुमकां मेळटले म्हणून सोम्या आयच्या दिसा तुजे नांवे पवित्र आत्म्या मुखांत्र आब्बा बापा लागीं विनंती करता. हर एकल्याची पिडा शिडा तुज्या त्या पवित्र गायांनी वाडलेल्या आमोलीक रक्तान धुवन काड सोम्या. गुण कर सोम्या हर एकल्याक. हर एकल्याक गुण कर सोम्या. हर एकल्याक तुझे डिवाइन स्पर्श लाभूंक करपाला बाई सोम्या. आशिर्वादीत कर सोम्या. ब्लेस कर सोम्या. हर एक आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक समर्पिता सोम्या. त्या भुरग्यांनी बावडतान आनी मागण्याच्या स्पिरितान वाडोवन येवंक हर एका वडिलाक तूं आशिर्वादीत कर सोम्या. सोम्या, सारकी देख दिवंक आमकां वडिलांक तूं तुज्या सक्तेन बर सोम्या. मुखले जनांक जावन, मुखली परजा जावन त्या भुरग्यांनी बावडताच्या देण्यांनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुका खऱ्या काळजान वळखून घेवन तुमचो खरो देव म्हणून साक्ष सांगचे बरें हर एका भुरग्याक तूं आशिर्वादीत कर सोम्या. आमच्या मुखांतर आमचो बावडत, आमच्या संततीक वळाशे हर एकल्याक तूं आशिर्वादीत कर. आयच्या दिसा कृपेन बर सोम्या. आशिर्वादीत कर सोम्या. आशिर्वादीत कर सोम्या. जो कोणा थंय आमल पियण्याची सवय आसा सोम्या, तरणाट्या युवक युवती थंय आमल पियण्याची, ड्रग्सात असली मादक द्रव्यांची सवय आसा सोम्या, हांव सरेंडर करता तसल्या भुरग्यांक. आयच्या दिसा आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी तसल्या सवयांत हांव भायर येवंक तुजो आदार लाभय बाबा. संपूर्ण तरान ती
वाईट सवय सांडूंक करपाला बाई आशीर्वादीत कर बाबा. समर्पिता सोम्या आर्थिक संकश्टांनी आशिल्ल्यांक सोम्या आर्थिक ब्लेसिंगां फावो कर बाबा. सोम्या हांव समर्पिता जिविताचो फुडारांत मुखार सरोंक काजारी बेसांत एकवटोंक आशेतेल्यांक तूं आशीर्वादीत कर सोम्या. सारके जिणये सांगाती आनी सांगातीन फावो कर सोम्या. हर एकल्याचे मागणें तूं आयक सोम्या. जो कोणाक कामा खातीर मागोन आसात तांचे पासून मागता हांव सोम्या. आशीर्वादीत कर सोम्या. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. कैसर असो सोदून बरी भलायकी, सोदून बरी भलायकी, तोच बोईस मोसो सोमिया. गुण कर म्हाका बेगी, जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. दैविकत्म्या पवित्रत्म्या वेगीच तूं देवान ये. दैविकत्म्या पवित्रत्म्या वेगीच तूं देवान ये. आत्मा मुसो लालेवडसा मुझे तो देवोन ये. आत्मा मुसो लालेवडसा मुझे तो देवोन ये. दैविकत्म्या पवित्रत्म्या वेगीच तूं देवोन ये. दैविकत्म्या पवित्रत्म्या वेगीच तूं देवोन ये. कुर्पेसरीच्या दैविकत्म्या ताणल्या आत्म्या तुझ्या कुर्पेत कुर्पेसरीच्या दैविकत्म्या ताणल्या आत्म्या तुझ्या कुर्पेत शीतल उदकाच्या झरी मरी आमचेर तूं देवोन ये. शीतल उदकाच्या झरी मरी आमचेर तूं देवोन ये. दैविकत्म्या पवित्रत्म्या वेगीच तूं देवोन ये. दैविकत्म्या पवित्रत्म्या वेगीच तूं देवोन ये.
तेण्याच्या पवित्रत्या तेण्याने भरून म्हाका तुजो सुख दैवीक तेण्याच्या पवित्रत्या तेण्याने भरून म्हाका तुजो सुख तारुण काळी मोवाळ तुका कुरपेशी बरवो तुमगे तारुण काळी मोवाळ तुका कुरपेशी बरवो तुमगे पवित्रत्म्या बेगीन sto देवोनुये दैविकन्या पवित्रत्म्या बेगीन sto देवोनुये दैविक सत्तेच्या प्रेरकत्या धैर्यान तुका परगटूंक प्रेरण लाभय दैविक सत्तेच्या प्रेरकत्या धैर्यान तुका परगटूंक प्रेरण लाभय जळच्या उच्चाच्या चिबेरुपा आमचेर तो वोतून ये जळच्या उच्चाच्या चिबेरुपा आमचेर तो देवोन ये दैविक ज्ञान पवित्र ज्ञान बेगीन sto देवोन ये दैविक ज्ञान पवित्र ज्ञान बेगीन sto देवोन ये इथ्या वोडा सक्रामेंता सुस्तांगनामान करूया पूर्वील्या त्या रूपा बोला नव्यो रीती हादया सर्वन्वेच्या अस्कत्विश्व्या मवर्ताचे बोल दिव्या जसे बापा तसेच पुता उल्हासाने स्तुतीसा पदवी महिमा सत्ता सत्ता एकाच ताळ्यात हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावता प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रमेताकाल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रस चलयताय ससनाच्या ससना